नावशिरे उसगाव सरकारी माध्यमिक विद्यालयाच्या पालकांनी शिक्षण खात्याच्या संचालकाच्या आश्वासना उपरांत वर्गाचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय 20 तारखेमेरेन स्थगीत दवरला। हेडमास्तर सूरज नायकाची बदली केल्ल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायल्ली। बदली रद्द केली ना जाल्यार 12 तारखेच्यान वर्गाचेर बहिष्कार घालतले म्हणून पालक एकठांय आयिल्ले। मात आता शिक्षण संचालकान हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिल्ल्यान बहिष्कार घालपाचो निर्णय स्थगीत दवरिल्ल्याचे पालक सांगतात। आम्ही एक पूर्ण वेळ हेडमास्टर आमकां जाय म्हणून अशें आमी सरकारा कडेन आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन मागलेले आनी जो आमचे कडेन हेडमास्टर आयलो श्री सुरज नायक सर तांकां तेजी बदली रद्द करची आनी हे स्कुलान परत धाडचो म्हणून बॅग। सो आमी हेज्या खातीर आमी दोनदा डिपार्टमेंटान एज्युकेशन डिपार्टमेंटान गेले, सीएमाक मेळ्ळे पूण आमकां तेजें कांय उत्तर मेळना। मागीर नाइलाजान आमी एक अशें ठरयलें की पीटीएन की एक दीस बॉयकॉट करचें म्हणून आनी त्या प्रमाणे 12 तारीख डेडलायन दिल्ली सरकाराक आनी डिपार्टमेंटाक की आमी 12 तारखेक जर तुमी तर डिसिजन घेयना जाल्यार आमी 12 तारखेच्यान बॉयकॉट करतले म्हणून। तेज्या प्रमाणे आमकां बुधवारा दिसा डायरेक्टरान आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आपोवन व्हेलें आनी ब्रेस्तारा मेसेज धाडली बुधवारा आनी ब्रेस्तारा आमी वचून ताका मेळ्ळे डायरेक्टराक 11 सुमार आनी डायरेक्टरान आमकां एक एश्युरन्स दिली आनी आमकां सांगलें कितें म्हणून 12 तारीख जी केल्या ती 20 तारीख करा। आमकां कितें गव्हर्मेंटचे प्रोसेस आसा ते मातशें स्लो जाता, 12 तारीख दिया। 12 तारीख जायना जाल्यार तुमकां कितें करपाचें तें करा म्हणून सांगलें एजिटेशन। सो आनी आपूण स्वता सीएमा कडेन वचून फायल क्लियर करून घेता आनी तुमचे जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉल्व करता अशें तेजेर आमकां तांणी सांगलें। तेज्या प्रमाणे आमी पीटीएन डिसायड केली मिटींग घेवन की आमी जे एश्युरन्स दिला आमकां डायरेक्टरान तेजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा आनी आमकां अशी खात्री आसा की तो 100% आमचे जे कितें मागणी आसा ती पूर्ण करता।